ऑन बेसिस ऑफ आवर कंप्लेंट होम डिपार्टमेंट तशें डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतान डायरेक्ट केल्ले आज इन्स्पेक्शनाक. पूण हांगा आज आयिल्ल्याक तांचो एडवोकेट जो म्हणटा की आपल्याक कंप्लेंट कॉपी मेळना म्हणून तुमकां इन्स्पेक्शन करपाक मेळचें ना. दिस इज आय थिंक पयली फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा की मेमोरंडम काडटा डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी हांगा इन्स्पेक्शन जायना म्हणून आतां BDOन दुसरी डेट डिसायड करपाची ठरयल्ली आहा फॉर इन्स्पेक्शन. कारण ताणें ऑब्जेक्शन हाडलां की आपल्याक कंप्लेंट कॉपी मेळना आनी आमचे जे डॉक्युमेंट जे मनशा कडेन आहा तो एब्रॉड आहा म्हणून. पूण आतां दुसऱ्या वटेनच्यान कळून आयला की 29 जुलयाक हांगा शाहरुख खान येवन इनॉग्रेशन करपाचो आहा म्हणून. जर कॅसिनो जर नाशिल्लो जाल्यार इनॉग्रेशन 29 जुलयाक खंयच्यान दवरलें हो पयलो क्वेश्चन. अंडर RTI आनी बाकीचे डॉक्युमेंट्स अंडर सरपंच आनी पंचायत मेंबर हांगा प्रेझेंट आसात. हांच्यांनी पंचायतीन म्हाका रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड दिला की तांच्यांनी कसलेच परमिशनां दिवना म्हणून. हांगा हांवें प्लॅन्स आतां तुमकां स्वता दाखयल्ले आहा. तातूंत कशे तरेन फ्लोरींग आनी सगळें एंटायर इंटेरियर कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा. प्लॅन आमचे कडेन अंडर फ्रॉम TCP डिपार्टमेंट. सो एकंदरीत जर पळयशात जाल्यार हातूंत एक स्पश्ट जाता की हे बॅगां जी आहा ही भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांक आनी आमदारांक पाविल्ली आहा आनी म्हणून हे सगळें प्रकरण आज गोंयान घडपाक लागिल्लें आसा. गोंय कंट्रोला भायर वचपाक लागला. हे आमी जावपाक दिवचे नात. आनी हांगा पंचायतीची अख्खी बॉडी प्रेझेंट आहा तांच्या पंच मेंबरा वांगडा. ते स्वता सांगतात की पंचायतीन हांगा कांयच परमिशन दिवना म्हणून. सो नेक्स्ट हियरींग जी आहा ही कोर्टान 11 तारखेक जुलय सोमारा आहा. वी वील फायल आवर रिप्लाय इन द कोर्ट ऑन दॅट डे. अजून काय दिल्लें ना कळयता म्हणून सांगला. तुमी स्वता प्रेझेंट आशिल्ले. पण सध्या आम्ही कसलीच ताका परमिशनच दिवना. कॅसिनोचे आमी कांयच दिवना. आनी पयले दिलें पळय तें आसा तें परमिशन. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट वयल्यान सगळीं दिलेली आसा. गव्हर्मेंट दिता. पूण आमी पंचायतीन आमचो स्टँड आहा कॅसिनोक आमी केन्नाच परमिशन दिवची ना.